देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून दिल्ले शिकवणेक म्हणटात भाग्या. लाती भाशेन उतर बियाती म्हणजे बागी ओ कुशाल. जेजून ही भाग्या आमकां शिकयल्या आमी कुशाल जिवचे खातीर. आमी कुशाल आसतल्यांव जाल्यार आमचें मन तार्यार आसूंक जाय. आमच्या मनांत कसलींच चिंतना व हुस्के आसूंक फावना. भाग्या म्हटल्यार बेसांव. जेजून आमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे 8 रितींनी व 8 भाशांनी आमच्यांत कुशाल जावंक येता आनी आमी देवाच्या बेसांवान भरलेलीं जावंक येता. भाग्या जावन आसा जेजूची मुखी शिकवण. जेजू फकत ही भाग्या आमकां शिकयल्ली ना, बगर तो आपल्या जिवितान हे शिकवणे प्रमाणे जियेलो. जाणें सर्व समेस्त रुचला तोच गरीब जालो आनी ताणेंच आपल्या रोगता वरवीं शांती केली आमच्या साल्वासाना खातीर. पयलीं 4 भाग्या आमकां सांगता आमी देवा सांगाता आमची सोयरीगोत कशी सांबाळची ती. आनी हे तरेन आमी देवा सांगाता वागलीं जाल्यार आमकां ओत्मीक फळां फावो जातलीं. ह्या ओत्मीक फळांची खबर शेवटाच्या 4 भाग्यां वरवीं आमच्यान समजूंक शकता. आयचो नियाळ सोंपयतना एका जाणट्याची खबर मनांत दवरुया. एक दीस एका जाणट्या म्हाताऱ्याक कोणें असो प्रश्न घालो, तिवा सांग म्हाका, केन्ना तुजें मन दुखी आसता आनी तुजो संतोष सांडलेल्या परी जाता व केन्ना तुजेर निराशीपण येता? त्या जाणट्या म्हाताऱ्यान असो जबाब दिलो, कांयच घडनासतना मन बेश्टेंच उचांबळ जाता तेन्ना. कुशालपणाच्यो 3 चावयो म्हटल्यार सदांच ही 3 स्वता मनांत दवरप. पयलें, सर्वेस्पर देव तुजो मोग करता आनी हें आमकां जुवांवाच्या 13व्या हावेस्वरांत पयले वळींत मेवता. दुसरें, सर्वेस्पर देवाच्या हातांत तूं आसा आनी हें आमकां स्तोत्रांत 139 हावेस्वर 10वे वळींत मेवता. तिसरें, सर्वेस्पर देव तुका राखता, तुजेर आपली सावळी घालता, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक उबो आसा आनी हें आमकां स्तोत्रांत 121 हावेस्वर 5वे वळींत मेवता. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळोसोर पवित्र राव, कुशाल राव.